काल बोरी वाठारांत दोन अश्यो घटना घडल्यो की सकाळच्या दिसाक एक ज्वेलर शॉप गजांत लक्ष्मी हे देवळवाडा हांगासर ह्या शॉपाक उजो लागलो आणि त्याच प्रमाणे राती कडेन काल बोरये प्रशांत नायक हेजे एक जनरल स्टोर ग्रोसरी हेका राती 11 उपरांत सुमार उजो लागलो आणि पळोवपाक अशें दिसता की सगळे जे शॉपान सामान दवरलें ते सगळे लासोन गेल्ले आसा। जे फ्रीज जावं ते गेले वयले छप्पर आमी पळयले पण अजून लॉस अमकेच जाला म्हणून आमकां अजून इस्टिमेट मेळोंक ना। ह्यो दोन घटना घडल्यो ती एक देवळवाडा बोरी आनी दुसरी म्हणटा ती एक टॉपकोला कडेन आणि सद्या ओनर आमकां मेळोंक ना कारण राती लेट पर्यंत उजो पेट्टालो आणि त्याच प्रमाणे फायर स्टेशन फोंडा हेंच्यो गाडयो वचून तेंच्यांनी हो लेट सुद्दां राती मागीर उजो आहा तो आटोपान हाडलेलो आसा कारण सरावंडींग ही घरां आजूबाजूक घरां आसलेल्या कारणान तो उजो आनीकूय वाडपाक शकतालो आणि त्याच प्रमाणे जे लॉस जेन्ना आमकां मेळटले त्या प्रमाणे आमी ते तुमच्या मुखार हाडटले। बोजेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।